मिसाचे बेटे एक सुरुवात देऊन गायन करूया. 829 सर्वेस्पराच्या मंदिरान पेज 15. Ai sorvesporacia mondira anodan vito soruya Iso aiso amche porbeso Dove gitro sorgahuya Soram chetane kai gloro Sonto sanula soruya Deva kurvik moiva nirontori divya Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी असो. तुमचे सगळे असो. प्रितीच्या बा भयणांनो, आयज आमी नव्या वर्सान भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस एक फुकें देणें कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाकाणी करीत परत गेले. सोडवणेच्या इतिहासान देवान आपले पोजे सवे जायती व्हड अजापां केल्यांत. ह्या व्हड विजवितां मदें देवान मनशाकुळा सवे एक व्हड विस्मीत केलां तें म्हणल्यार मारयेक आपल्या एकाच पुताची आवय जावंक विचून काडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आमची आख्खी पवित्र सभा समोर ओंपता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीण कशी आमकां दिता. कित्याक तिणें आपल्या जिवितान देवाची सदांच खुशी केली. ताच्या उतराक ती खालती जाली आनी दर एके घडणेन देवाचें बरेपण पळोवन वाखाणणी करीत रावली. आमच्या जिवितान देवान केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवे वाखाणीचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. आणि आमकां किरीत आदार मागतना आज किरीत आमी मागता आपलो वाडदीस समरुमता सिस्टर वसंता आनीक भाव अगुस्तीन लोबो तांचे खातीर देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या देण्यान आनी कृपेन तांकां भरूंक हे बेठेन तांचे पासत आमी मागता. आनी पवित्र भेट आमकां सगळ्यांक फायद्याची जावं. मारीच भशेन आमच्या जिविताची वागणुकेन आमी जिवंक चुकल्या देखून हे वेळार कालती खायन तेच देवाचें बोगसणे आमी मागुया. आंकवार मारिया देवाचे आशिर्वादा खातीर दिनवाशी जाली. सोम्या जेजू इतलो व्हड नमुनो आमचे खातीर दिल्लो आसतना आमी आमच्या जिवितान असलें दिनवाशी कालीज मौन रसूंक ना. आंकवार मारिया पवित्र आत्म्या खातीर दिनवाशी जाली. क्रिस्ता जेजू हेंच देणें तुवें आमकां फावो केलां, पूण आमी ताच्या आदारा अदीक उर्बेवंत गोवाय जावंक चुकल्या. आंकवार मारिया जिविताच्या गुटां खातीर दिनवाशी जाली. सोम्या जेजू मारयेचें जिवीत एक दिनवाशनेचें गीत जालें, पूण आमी हे सोडवणेच्या
मुकुटान सवे जायते पावटी शेले मोल्यो जाल्यो. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. सोर पदवेदा देव आमची काकलीत करू आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Moi Deva, o sorgiani chaldita chalista sosari, sorves fora Deva, sorgi charaya, sor podveda Deva, Deva Baba, ami tuka namaskar kotam, ami tuka din vasam. Tuja korvoi kova paso, ami tuka vakanta. Moi Deva, usorgi ani shantita charista sosari. Sofia Jesu Krista, Bapaच्या एकल्या स्पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळये, तू संसाराचे पाप काटाय, आमची काकलूत को. Bapaच्या उजव्याक पोसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. Moima Deva, usorgi ani shantita charista sosari. Kityak powidatmia sangati, Deva Bapaचे moime Jesu Krista. Eklosu povit, eklosu Ishvor, eklosu Pormeshvor. Moima Deva, usorgi ani shantita charista sosari. Amen. प्रार्थूया. देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुवें भगवंत मारयेचे आंकवारपण फळादी करून मुनच्या कुडाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मदीं आयलो. तो तिचे माय मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हे आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी रात चलिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोगोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कोडे उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कोडे अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका पोरसून जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों.
देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया. कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुजो वांटो अळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाची गितां गावूं. कित्याक तूं न्याय परमणे जोडटी कोत्ताय. निती परमणे कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. भाग्योन पावलू कालेस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, नेमलोलो काल भोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोडेक जल्मलो, समर्थी खाल जल्मलो आनी समर्थी खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कशीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं हे फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटच दायजी केला. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. देवाचे उतर आयकता ती सुबाई आनी ताची कबूल करता ती सुबागी. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. आनी वेगवेगळी वचून पळयत जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणीत दवरलोलो बाळूक गोवण्याक मेळ्ळो. बाळकाक पळयोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें तें सोत तांकां गुमून आयलें. आनी गोवड्यांनी तांकां सांगिल्लें तितलीय खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारयेन सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गुडून सांबाळल्यो. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकोल्लें आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणी करीत गोवडी परत गेले. बाळकाची सुनोद करूंक 8 दीस भरतूच तो आपले आवयचे कुसवेंत सोंबोवचेच आदीं देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त.
क्या सुनील बाऊ, नया घर, नया गाडी, नई बीबी. वयणो वर्सां फाटीं एशियन पेंट्स हाचो एड येतालो आनी हे एडांत एक मनीस घरा सामकार आशिल्ल्या मनशाक येवन अशें म्हणटालो, क्या सुनील बाऊ, नया घर, नई गाडी, नई बीबी. आनी उपरांत कांय दिसांनी परत येवन त्याच मनशा लागीं असो पुत्तून उद्गारतालो, क्या सुनील बाऊ, नया घर, नई गाडी और पुरानी बीबी. हांव मातशें उतरां चेंज कोत्तलो आनी म्हणटलो, क्या बाऊ, नया कपड़ा, नया साल, नया सूट बूट और पुरानी आदतें. कितें भाव भयणीनो, नवें ड्रेस, नवें सूट बूट आनी पोरनें जिवीत. आयच्या ह्या वर्साचे सुरवातेकूच पवित्र सभा देव मारिया देवाची आवय हाची दोबाजीक परब करता आनी परब करून दाखयता न्हूच मारिया देवाची आनी आमच्या समेस्तांची आवय, पण आमी सुरवात करता त्या वर्साक ती आमची आस्कारीन आनी राखणीन म्हणून दाखोड करता. देखूनच ही परब पयस सभेन 4 शेंकड्यांत पयस सभेच्या 20व्या सभेंत एफिसस ह्या गांवांत जाल्ली तेन्ना ही परब स्थापली. कित्याक त्या आदीं जायतीं बरोवपां आनी लिखण्यो भायर सरलेल्यो मारयेची राड दाखोड करूंक मारिया देवाची आवय न्हय, देव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला देखूनच ही आवय देवाची आवय न्हू. तेन्ना पयस सभेन हो थाराव घेतलो आनी दाखोड केलें मारिया देवाची आवय हो एक स्थापलेलो परब. पयलींच जानेराचेर आमकां परब कशी मानून घेवंक लायली आनी दाखोड करूंक न्हूच मारिया आमच्या जिविताची आवय, पण आमी नवें साल, नवें वर्स जातून आमी पावलां मारता तें आमकां तुका मारिया राखता हें दाखोड करूंक ही परब पयस सभेन जानेराच्या 1 तारखेर. अशें आसतना एक काणी सांगता, घोडणी न्हय घोडी ती म्हाका आनी तुका घोडी फायद्याची जायत आयचो नियाळ फुडें व्हरोंक आनी आयच्या नव्याच वर्सांत भितर सरतना म्हज्यान तुजें जिवीत नियाळूंक. एक खूंय भुरगो आसलोलो आनी हे भुरग्याच्या घरा सामकार खूंय फाटले वाटेन एक दोंगर आसलोलो आनी हो भुरगो खूंय चिंता एक सांजे आपूण ह्या दोंगरार वयर चडटलो. आनी जशी सांजची 3 सांज जाता हो भुरगो ह्या दोंगराचेर वयर वयता. पूण जेन्ना हो भुरगो वयर माथ्यार दोंगराच्या माथ्यार पावलो तेन्ना खूंय दीस धारेर पडलेलो आनी काळोख आयलोलो. आनी हो भुरगो खूंय आपूण परत सकला वचूंक थोडो थोडो मातसो भियेता. पूण अशें आसतना वयर पावलो तेन्ना तेज्या पांया तळाक कितेंय तरी माडवलें हाचो समज ह्या भुरग्याक जाता. आनी भुरगो खूंय सकल नदर मारून आपल्या पांया तोडा कितें आहा तें पळोवपाक गेल्यार सोरोप ताच्या पांया तोडा खूंय माडवलेलो. आनी हो भुरगो खूंय आक्कोच भियेता हो सोरोप आपल्या घांस मारीत म्हूण. तेन्नाच हो सोरोप उलयता आनी म्हणटा, इश्टा म्हज्या, भावा म्हज्या भियेनाका, वयर दोंगरार हांव जोखमी जालां, जाता जाल्यार म्हाका दोंगराच्या सकला व्हर. तेन्ना खूंय हो भुरगो सट करून हे सोरपाक म्हणटा, आरे हांवें तर तुका वयर उबारलो, तूं म्हाका घांस मारतलो. हांवें तर तुका सकला वयलो, दोंगराच्या मदेकात पावता पावता घोडी तूं म्हाका पत्तो घांस मारीत. आनी तेन्ना खूंय हो सोरोप म्हणटा, तुवें तर म्हाका सकला दोंगराच्या सकला व्हेलो, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो भाव, आनी हें तुवें तर केलें जाल्यार हांव तुका घांस मारचो ना, कांय दुखोवचो ना. आनी हो भुरगो खूंय थोड्यो गोट नियाळ केल्या उपरांत चिंतल्या उपरांत हे सोरपाक खूंय उखलता आपल्या हातींनी आनी सकला घेवन वयता दोंगराच्या. आनी सकला पावतोच हे सोरपाक सोडटोच हो सोरोप खूंय सोडपाच्या वक्तारूच ह्या भुरग्याक घांस मारता. आनी तेन्ना हो भुरगो ते सोरपाक म्हणटा खूंय, तूं म्हजो, हांव तुजो इश्ट, हांव तुजो भाव जातलो, अशें तर तुवें म्हणलें न्ही, आतां सकल पावतोच कित्याक घांस मारलो.
तेन्ना सोरोप उद्गारता आनी म्हणटा खंय तें म्हजें सोयबूच. दुसऱ्यांक घास मारपाचें हें म्हजें सोयबूच. इश्टानो, कितलीं वर्सां येयलीं, कितलीं वर्सां गेलीं, कितल्यो परबो येयल्यो, कितल्यो परबो गेल्यो, थोड्यांची संवयच जाल्या दुसऱ्यांक घास मारपाची. देखून ह्या नव्या वर्सान आमची पावलां मारतना जायते निर्णय आमी घेतले. हें सोडटलो, तें सोडटलो, हें करचें ना, तें करचें ना. पूण कसलोच फरक ना. आयज तुवें आनी हांवें नव्या वर्सान म्हजें पावल मारतना बदलूंक जाय तें म्हजें सैम न्हय म्हजो कूर. वी हॅव टू चेंज आवर एटिट्यूड, नॉट आवर कलर्स. हें मनान दवर. आयची परब म्हाका आनी तुका उलो मारता. हांवें आनी तुवें बदलूंक जाय तें म्हजें सैम न्हय म्हजो कूर. आयज मनीस वेते पावलाक मेवता ते घुडितान बदलता आपलो कूर, सैम बदलूंक विसरता. नाल्यार पळयात, क्रिस्तांवाचो भावार्थाची बुनयाद बोरवाशाच्या बुनयादीर बांदलेली आसा. बोरवासो फुडाराचो, बोरवासो म्हज्या आनी तुज्या भावार्थाचो. देखून पाप साहेब नातालाचे परबे सोमयार आनी कालच्या दिसा सांजेच्या प्रार्थनान असो उद्गारलो. नवें वरोस नातालां म्हाका आनी तुका ह्या आधुनीक काळांत जावं दी दुसऱ्याच्या जिवितान बोरवाशी हाडटलो. लेट द क्रिसमस एंड द न्यू इयर बिकम द लेट अस बिकम द पीपल ऑफ होप. आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान बोरवाशाची मनशां जावंक. अशें आसतना मनीस आपले असोक्तायेन, आपल्या आडकोडीन बोरवाशाची पावलां मारूंक फाटीं रावना. जरी आमचो फुडाराक आमकां कितें रावता तें आमी नकळो, फुडार कोणाच्या हातांत थावें आसा हें चिंतून आमी बोरवाशान आमची पावलां मारता. गेल्ल्या वर्साचेर नदर मारल्यार जें कितें आदलें वर्स 2019 सोंपो येता, ती तुफानाची वारें वादळां 20 वर्सां भितर सरलीं आनी आमी आनी तुवें दारां भितरूच रावून वर्स सोंपयलें. तरी आसतना जायतें कितें उदृश्टीची वारें मारूंक लागलीं. वल्केनो, अर्थक्वेक, एका दुसऱ्या देशा मदें गेरां असलीं साबार उदृश्टी वारीं भितर सरलीं. आनी असल्या वाऱ्या मदें एक उदृश्टी वारें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आनी आख्ख्या संवसारांत पाताळ्ळें तें म्हणल्यार कोविड-19. पूण हे कोविड-19 दुयेंसान जायतें कितें म्हाका आनी तुका शिकयलां हें विसरूं नाका. शिकयलां तें हें मनशाच्याच गिन्यानान निर्माण केल्लें, मनशाच्याच निश्ठूरपणाचें, मनशानूच निर्माण करून मनशाचेच गिन्यानाचें मनीसूच बोली जालो. आनी मनीस ह्याच दुयेंसाचो बोली जावन संवसारांतले दीस हे पाडटना म्हाका कित्याक पडलां, दीस टू शाल पास अवे, चलता है, असलो एटिट्यूड घेवन मनीस जियेतना मनीस संवसारा वाटेन नदर आनी देवाचे वाटेन नदर मारूंक शिकलो. मनशाची जात कात, देश धर्म, व्हडलो धाकटो, पयशांकारो गरीब हें पळयनासतना ह्या दुयेंसान एकामेकाचे झोपयो मारूंक लागले तेन्ना मनीसूच आपले भितर नियाळ करूंक लागलो. मनीसूच मनशाक भियेलो. आपली तुरतुरी, आपले पेपारे वाजोवन, आपलें व्हडपण, आपलें मिजासी गायतालो मनीस आपलें तोंड बंद करून भोंवंक लागलो. आमच्या इश्टागोतीची, आपल्या व्हडपणाची दारां बंद करून घरां भितर रावंक लागलो. मनीस सगल्यावन व्हड, मनशाच्यान कितेंय करूंक जाता ह्या समाजान अशें चिंतलो मनीस देव आसा आनी देवा वयर मनशां पावंक शकना हेंवूय जाणा जावंक पावलो. हें दुयेंसान म्हाका आनी तुका शिकयलां तें आमी कितेंय करूं आनी खूंय पावूं पूण आमच्यान मरणाचेर ताबो घेवंक जायना हेंवूय जाणा जावं. जेन्ना पवित्र सभेन संस्कार, मिसाची भेट, साक्रामेंत पवित्र सभेच्या लोकांक दिले जाय जाल्यार घेतली, मिसा जाय तें नेतली. असलो वातावरण घेवन, असलें मन घेवन मनीस येयलो
पूण जेन्ना इगोर्ज मातयेन आपली दारां बंद केली तेन्ना देवाचें व्हरतेपण देवाचें उणेपण मनशाक सुजमून आयलें. हे सृश्टीचो मनीस आपूण धोनी म्हणून जाय ते भाशेन इबाड कोत्तालो तो मनीस ह्या दुयेंसा वरवीं ते सृश्टीशी पावलो. देखून भाव भयणीनो, आयच्या तिनूय वाचपांचेर आमी नदर मारल्यार आनी आयची तिनूय वाचपां तुज्या आनी म्हज्या काळजाच्या पड्ड्यार सादोल्यात जाल्यार आयची तिनूय वाचपां बोरवाशाची जीण जिवंक आनी बोरवाशाची जीण जियेतना दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक म्हाका आनी तुका उलो कोत्ता. आयचें पयलें वाचप मोजेसा वरवीं देव बाकीत कोत्ता इस्रायल पोरजेक जाका विचून काडलेली आनी तिचें सगळें जायतें बरेंपण तिणें स्थापलेलें. हें बरेंपण पळोवन बोरवाशान फुडली वाट मारूंक देव मोजेसा वरवीं इस्रायल पोरजेक हुस्कायता. जाल्यार भाग्योंत पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान गालिस्कारांक बरोवन सांगता आमच्या ह्या पातकी सोयम कितलें तर रोसोकतायेचें आसलें तरी जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जेवणपणा वरवीं आमकां एक नवें जिवीत दिलां आनी नवें जिवीत दितना आमकां ताजे दायज जी केलेले आसात. देखून फुडली वाट चलतना बरेपणाची वाखाणणेची आनी बोरवाशाची जीण आनी पावलां मारूंक म्हाका आनी तुका उलो केलो आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत मारिया एक नमुणो त्याच बोरवाशाची. आपल्या जिवितांत कितें घडटलें कितें येतलें ती नको जाली तरी आसतना बोरवाशान देवाचें उतर मानून घेतलें. बोरवाशान आपल्या जिविताची पावलां मारलीं. बोरवाशान जेजूक ह्या संवसारांत मनशा रुपान हाडलो आनी फुडें ताचें कार्य फुडें व्हरूंक बोरवाशाचीच अस्तुरी जावन आदार दिलो. तर ह्योच बोरवासो म्हाका आनी तुका ह्या नव्या वर्सान आमची पावलां उबारतना आनी परबे सोबेर मागुया. देखून तुमचे वटेन आयज 3 संदेश उडयता. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश भाव भयणीनो, नव्या वर्सान आनी परबे सोमयार पयले सुवातेर आमी दिनवासणेची मोन आमकां मागुया. दुसऱ्या सवें देवा सवें दिनवासणेचें मौन मागुया. तुवें घडयाळाचो कितलोय कांटो गुंडायलो जालो जाल्यार सकाळ आहा ती सांज जायना. तुवें कितलीं पानां बदलिल्लीं म्हणून कालचो दीस आयचो जायना आनी आयचो दीस कालचो जायना. तूं कितल्याय दर्यांत भितर गेलो म्हणून दर्याक भरती आनी सुकती येवची चुकोना. सांगोंक सोदता तें तूं कोणूय तो जावं तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कोश्ट दूख आडकोडी आनी प्रोश्ट येवचे उठोना. कोणाच्याय मनशाच्या जिवितांत सुखूच ना आनी कोणाच्याय मनशाच्या जिवितांत दुखूच ना. सूख आनी दूख हे दोनूय जिविताचे भाग. ते हांवें आनी तुवें म्हज्या जिवितांत जिवंक जाय आनी जियेतना आमी सदांच देवाची दिनवासणीचें मौन आपणावंक भोव गरजेचें. दूख येता तेन्ना सुखाचें एक दिसाक वारें येतलें म्हणून हें मानून घेवन देवाक दिनवासणीचें मौन आयज तुका आनी म्हाका आयचो दीस आनी आतांचो दीस पासून पळोवपाक मेळ्ळा म्हणून देवाक दिनवासी मौन उबराय. इसबा भायर मरना जालीं. थोड्यांक आपली घरच्यांक पळोवंक पासून मेळोंक ना. न्हय म्हूण एक मूठभर माती पासून घालूंक मेळोंक ना. तरी आसतना तुका आयज आनी म्हाका आयज मेरेन हो दीस दिला. देखून देवाक दर दिसाक दिनवाशी मौन उबार. हो आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. कित्याक कितलो व्हडलो तूं तियात्र बरोय तो एका दिसाक सोंपतलो. कसलेंय तूं जिवीत जिये एका दिसाक मरतलें. आनी केदेंय व्हड तुज्या जिविताचें कोश्ट जावं ते एका दिसाक सोंपतले. कित्याक केदी व्हडली ती काडकी रावत जावं एका दिसाक दीस उदेताच. हें मनांत दवर. दिनवाशी मौन भेटयतना आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश खालतीकायेची संस्कृताय आपणाय. द कल्चर ऑफ ओबिडियन्स एंड सिंप्लिसिटी. ल्हानविकाय खालतेपण तुज्या जिवितांत आपणाय. पिसुट्टात तीं झाडाचीं पानां झाडां न्हय. कातोत्तात त्यो हातीच्यो नाक्षो बोटां न्हय. पालोत्तात त्यो दिव्याच्यो वाती दिवे न्हय. सांगोंक सोदता तें बदलात तें
तुजें सैम तुजो कोर न्हय. वी हॅव टू चेंज आवर एटिट्यूड, नॉट आवर कलर्स. देखून नव्या वर्सांत पावलो मारतना, दिनवासणेचें मन उबारतना आमी सोडुया आमचें व्हडपण, मिंजास, दुसऱ्याक माडोवपाचें नाळ बुदीचें. आयज मनीस आपलें सांबाळतात, दुसऱ्यांचें विकूंक भोंवतात. व्हडपणाक लागून, मिजाशीक लागून तोंडाक मोळी घालून भोंवतात आनी आपलो कोर बदलूंक सोदतात. बरेपणाचें, दुसऱ्याक उदारपणाचें आंगलें घालून आपल्या नाळ बुदीची कात लिपयतात. बदलात तें तुमचें सैम, न्हय तुमचो कोर. हें करूंक नव्या वर्साक देवाचो आदार मागुया. आनी तिसरे सुवातेर भावार्थाचें गोवाय जावुया. नव्या वर्सान हांवें आनी तुवें जायत्या म्हज्यान तुज्या भावार्थाक बोरवाशान गोवाय जावंक जाय. 2-3 दीस फाटीं तुमच्याच गांवांत देवळा लागीं जात्रा जाली, व्हडली फेरी. आनी हांगा सांजचो तेस आसलोलो. तेस कोबार जावन सुमार म्हाका दिसता 9:30-10 जाल्लीं. हांवूय गेल्लो जात्रेक. पूण विचित्र, मनाक तोटाक जातेलें भितर सोदतांच दिश्टी पडलें. जात्रेक लोक क्रिस्तांव, मिसाक येवंक दुयेंस लागता. कसली कार्यावळ कर ना दुयेंस जातोलें. जात्रेक भोंवून दुयेंस जायना. देवा फुड्यान वाती पेटयता, फाटल्यान उजवाती पेटोवंक भोंवता. देखून हांवें आनी तुवें म्हज्या आनी तुज्या भावार्थाक गोवाय दिवंक चड गरजेचें. कित्याक तूं ह्या संवसारान कितलो तेंप रावला हें चड गरजेचें न्हू, पूण हें तुजें जिवीत ह्या संवसारान दुसऱ्याक कितलें प्रेरणा वो दुसऱ्यांक कितलें आदाराचें जालां हें चड गरजेचें. तुवें गरजेन येवन कितले पावटी हात जोडला हें चड गरजेचें न्हू, पूण हे जोडलेले हात इगोर्जे भायर कितले दुसऱ्या सवे उगडल्यात हें चड गरजेचें. देखून दिनवाशी मन आपणावून, ल्हानविकायेची संस्कृताय घेवन आनी भावार्थाची गोवाय दुसऱ्यांक जावन नव्या वर्सांत बोरवाशाची मनशां आनी वाखाणणेची मनशां आमी समाजांत जावं ह्या मिसा बोटेन म्हाका आनी तुका आदार मागून घेवया. आनी बरवाशाचे मनशां कशें जिवन बाबाताक आमच्या गोवायक दिवंक, तेच देवाचें बरेपण आमकां मागतना सगळीं आमी उबी रावून आमचो बाबात सांगातान पुरगुटुया. सतमानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सगळ्यांक कुदमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या स्वताक आमच्या सगळ्यांक ता पवित्र आत्म्या बरमी गरबी सांबाळलो अंगवार मारिधान जामलो पॉस्परा देखाल ताने कोष्ट सोसले ताका क्रिसाल सरलो तो मेलो ताका निकेपिलो तो मेल्या मोद देवलो तिसऱ्या दिसाक मनांतलो जिवन जालो सर्गात चल्लो सर पदवीदार देवबापाच्या उलसांत बसला तुवेदान शिव्यान मेलांची मनसुबी करून घेतलो सन्मान पवित्र आत्म्या कदरेक पवित्र सभेक भक्तांचो एकधार पातकाचें भक्तसणे कुडीचें जेवपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी ह्या बाबतान आमचे करीत गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पयस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घालतल्या पोरजेक दिसा दिसपट्टी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणणेची पोरजां घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ दी म्हणून बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपले अंतस्करणा प्रमाणे देवाक बुजूंक सगळ्या सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरलोलो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. आमचे घराबे दिनवासनेचे मंदिरां जावंक आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मन अदीक वाडोवंक आनी आख्खो घराबो देवाचो मोगाचो आनी खोशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. ही पेस्त पिडा वेगीच सोंपून आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी भलायके वावराडी हांचेर भरपूर पडूं म्हणून आनी हें नवें वरस आमकां सगळ्यांक कुरपेचें जावं म्हूण मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधवार बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. बेटोने वेळार गायन करूया. C1 आमचे दोन हात उबारून. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वारून बोलवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. दोनया तुझ्याच बऱ्यापणा आट्टा उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी खाना पिना. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भगवान देवा मातेची दोबाजीक परब आमी संभ्रमून संतोशान संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय ती कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयज नवो काळ आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमचे विनाशी सैम फुक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, povit, povit. Dolbarazo, sorves potu. Povit, povit, povit. Dolbarazo, sorves potu. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी लुकासोयसु सर्वेस्पराचे दावियता येता तागासो Sorgi, Dugasoisu. बाबा खरंच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कशेन कोस्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जात आसतना खावच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खावस नव्या आनी सासणी खोराची हें रगत पातकाची बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतली हे म्हज्या उगडासाक करात Bafartazo gute porgotovia Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù nowian jedolo. Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù nowian jedolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदगास करता आनी हो जिविता सुंदर आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चिवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप आमचे गुवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलीत कर तांकां तुजे इश्टा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीतपणी आयज आपलो वाडदीस समारंभांत सिस्टर वसंता आनीक अगस्तीन लोबो तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भगवंत जुजे तुज्या पोथी भगवंत जुजे वाज भगवंत फ्रांसीस शावेर पदवासो भगवंत हांतून भगवंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान वल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचो जेसू वरवीं त्याचो जेजू सांगाता त्याचो जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या
तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ सुदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन करुया. D22 D22 जियोनो जियोनो.
noi por Deus puto moci sove Jesus जीवित मोचे प्रीतीचे आई मोगाचे प्रीती मोगाची लोकू फायदो के मोसो जियोनु जियोनु जिएता प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मुगार बाबा बघून सदांक वार मारेक तुझ्या पुताच्या आवय आणि पवित्र सभेची माथा म्हूण आमी पाचता आणि ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वाचूंक स्वर्गीच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. मातशें बसूया. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्या देखण भाव मायरीन गांवच्या ब्रदर आनी गांवांत आसलेल्या माद्र भयणांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां मारिया देवा मातेची परब आनी कुशाल बरीत नवें वर्स हांव येता. देवान आनी आमचे आस्खारी मिलाग्रस सायबिणीन सगल्यांक तुमकां राखूं सांबाळूं आनी सूख शांतीचे नवें वर्स तुमकां फावो करूं. हे आदलें वर्स सोंपयतना आनी नवे वर्सान आमची पावलां मारतना आमी तुमच्या फिरगोचें थायल्यार 7 म्हयने भरतात. तर नव्या वर्साची संदी घेवन तुमकां दर एका फिरगोजेंत आसलेल्या संस्थांक आनी आमच्या फिरगोसकारांक आमी दिन वाचता. खेरीत भाशेन हांगा वावूरतल्या बाय लुड्स आनी पावलीन
तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान आनी सौखारान जायतो बरो वावर आमी सुरू केलो आनी शाती पावयलो. ह्याय वर्सान ह्याच भावपणान फुडें पावला मातची इच्छा. आमचो गांवचो ब्रदर एल्विसन आपल्या सुटयान येवन जायतो आपलो आदार आमकां ताणें दिला. तांकां आमी दिन वाचता. निमाणें वरस आपले आकारणेचें ताचें फळादीक जावंक आमची मागणी. आमच्या गांवच्या तिगूय माद्र भयणांक आमी दिन वाचता. सेबादर वाटेन आपलो आपल्यार आदार ती उदारपणान सदांच आमकां दितात आनी आमी तांचे उपकारी. आयच्या दिसाची मेन्साची मंडवळ केल्या बाटीर समुदाय ह्या समुदायांतल्या सगळ्या वांगड्यांक आनी खरीत बरी ही मांडवळ करतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. काल आमकां स्क्रीन घालूंक आदार केलो आनीक आमकां लायव्ह आदार दिलो मानुएल हे आमच्या बाबाक. तशेंच आयज हे लायव्ह स्क्रिनींग करूंक आमकां आदार दितले आमच्या तरणाट्यांक ज्युएल, आसिफा, फ्लाविना हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज कोयराची मंडवळ करतल्या आमच्या भाव एस्ता, एल्टन आनी तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नातालांच्या दिसाक आनी उपरांत तशेंच 26वेर फ्लोटा दिसाक आनीक काल रातीक आनी आजच्या दिसाक आमच्या पुलीस खात्यान आपलो आदार आमकां कितें दिला. पेरने PI जिवा दालवी हांकां आमचे कितें दिनवास. नातालांची खाला उगड मांडून हाडूंक आनी ती फिरगोसकारां मेरेन पावोवंक आनी शाती पावोवंक आदार आनी सहकार करतल्या आमच्या फिरगोस सभेच्या वांगड्यांक समुदायाच्या वांगड्यांक आमी दिन वाचता आनी तांचे आभार मानता. 26वेर वॉर्ड वायज ओ क्रिसमस प्रेजेंटेशन पयलेच फावट वेगळे भाशेन करूंक जरूय आमचें मौन जालें. तरी पूण जे भाशेन तें जालें ते भाशेन जातलें म्हूण आमच्या मनान आमी आटापोवंक नासलीं. खरेंच आमी तुमचे उपकारी. आमच्या उल्याक तुमी फाळो दिवन आमच्या सांगाता भावाताची आनी एकवटाची गोवायकी दिली म्हूण जायत्या दुसऱ्या गांवच्या भाव भयणांक पाद्री माद्रीन आनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी वाखणल्यात आनी तुमच्या सांगातान वावराची तोखणाय केल्या. खरेंच ग्रँड आनी युनीक तो जालो. फुडाराक तुमच्या सांगातान जायतें बरें करचें आमचें मौन. आमच्या संदेशकारांक आमी दिन वाचता. स्पर्धा मांडून हाडूंक तेर्स सेवादोन पवित्र और करूंक तांणी आदार दिल्ल्या पासत आमी आभारी. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आयलेले आसात. फुडाऱ्यांनी येवन ते वचे. आतां मिसां उपरांत आमी मोटर गाडयांचेर आशिर्वाद घालतल्या. निमाणो आशिर्वाद जातोच आनी मागणें हांगातान करतल्या उपरांत तुमी तुमच्या मोटर गाडये लागीं वचचें आनी थंय उबें रावचें. चारूय कॉम्पिटिशन जिखल्यान ताचो निकाल हे परी आसा. समुदाय वायज कॅरल सिंगींग पयलो इनाम चोपडे समुदाय, दुसरो इनाम सांत लॉरेस समुदाय विठ्ठलदास, तिसरो इनाम मदर तेरेसा समुदाय वयलो वाडो. स्टार मेकिंग कॉम्पिटिशन पयलो इनाम सेंट लॉरेस समुदाय विठ्ठलदास, दुसरो इनाम वालंकिनी समुदाय थेंबा, तिसरो इनाम पेरपेसुको समुदाय बाटीर. स्लोगन फॉर गोवा पयलो इनाम शॅनिल डिसोजा, दुसरो इनाम कॅरोलायन डिसोजा मोद्रवाडो, तिसरो इनाम मारिया डिकोस्टा पुनीर. ऑल्टर क्रीब विथ मेसेज पयलो इनाम विर्जिनिया थेंबा, दुसरो इनाम विएना मोदलो वाडो, तिसरो इनाम मॉविन फेर्नांडीस बाटीर. हें जजींग करूंक आमकां आदार करतल्या बाब मारियो मिनेझीस, रियोमा मिनेझीस, लॉरी ट्रवासो, फादर जोस्ली रोचा हांकां आमी दिन वाचता आनी तांचे उपकार आमी आठयता. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो.
वचून यात बोरवाशान नव्या वर्सान पावलां मारूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा खंयचे स्वाते तुज्या सेवकांत नान तूं पयस नाय. आमी आनी तुजेर पातयेतल्यांक बापाचे जतनायेन तूं राखताय. ह्या वाटे वेल्यान ह्या रस्त्या सगळ्या वेल्यान उतरून वेतल्यांक मोटर गाडी चलयतल्यांक तुजे कृपेन तूं चलोवन व्हर आनी तांचो सांगाती जावन तांकां सांबाळ. ह्या नवे वर्सान आख्खे वरसभर ते प्रवास करतना चलयतना तुजो आशिर्वाद तांकां लाभय. अशें तुज्या आदारान सर्व विघ्नांतली निवारून आपली उचिल्लीं कामां शेवटाक पावूंक आनी आपलें पयण सुरक्षीतपणी सोंपोवंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. शेवटाक आमी फाल्यां गायन करूया. सोनवार सकाळीं मीस ना सातांक, फाल्यां मीस सांजे 5:30 वरांचेर. सगल्यांनी आपल्या गाडयेर शिंवचे. आदले वरोस सोडून गेले मोगाळ मोगाळ बाबा, नवे वरोस सोडून गेले मोगाळ मोगाळ बाबा. सासोन आमचे लागीं पावले मोगाळ मोगाळ बाबा. तुझे बापूय आमकां